राजधानी पणजेत चालू आशिल्ल्या सांतिनेज खाडीच्या सोबितीकरणाचो सगळ्यांत व्हडलो फटको जैव विविधतायेक कसो बसलो आनी कांपाल तळ्यांतली नुस्तीं कशी मरून गेली हे गोमंतक टीव्हीन नजरेक हाडून दिल्लें। उदकाचो प्रवाह आडयल्ल्यान मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण जावन उदकांत ऑक्सिजनाची पातळी उणी जाल्ल्यान नुस्तीं मरपाक लागिल्लीं। तशेंच पुराय वाठारांत घाणयारो वास पातळिल्लो। सुमार 15 दीस महापालिकेच्या वतीन तळी नितळ करपाचें काम चालू आशिल्लें। आता मातयेची भर काडून उडयल्ल्या उदकाची वाट मेकळी जाल्या। ताका लागून तळ्यांतले जैव विविधतायेक तशेंच वाठारांत रावपी लोकांक थाकाय मेळ्ळ्या। भलायकी खातें आनी गोंय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी तळ्याची पळोवणी करून नमुने विश्लेशण करपा खातीर धाडल्या। अहवाल अजून येवपाचो आसा।